हांव आतां वेर्ना आमलोर हांगासर आसा. हांगासर फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा एक व्हडलो बोल्डर हे दोंगरारसून देंवला. सो हांगासरले जे एक्टिविस्ट लोक आसा ते म्हणटात हांगासर हे हिल कटिंगाक TCPन पयलें परमिशन दिल्लें, मागीर तांचे ऑब्जेक्शन येतकूच तांणी रिवोक केल्लें आनी तांच्या सेफ्टी लागून गोवोरमेंटान हांगा कांयच केलेलें ना. सो आतां ते म्हणटात गोडे पावस पडलो जाल्यार आनिकूय हो दोंगर देंवपाक शकता आनी तांचो रिक्वेस्ट आहा गोवोरमेंटा लागीं असले हिल कटिंग जावपाक दिवचे न्हू म्हण. सकाळी आमकां एक मॅसेज व्हायरल जाली. हो एक रातचो इन्सिडंट जाला. हो मॉर्निंग हो बोल्डर न्हू थिंगसोन सकाळ देंवलो आनी लकीली हो रोड आसा तो रोडार कोणूच ना, एक व्हेकल वचना ना कांय आसतालें. म्हणजे एक इन्सिडंट जावपाचो तो एक सेफ जालो नाल्यार कोणाची एक तरी लायफ वचपाची हिंगा. आतां आमी कितें म्हणटात आतां हे इतले हे हिल कटिंग जाला हो बोल्डर देंवपाचो हेजें कारण कितें? हेका परमिशन कोणें दिलें कट करपाक आनी लोकांच्या लायफांचेर हेडपाकूय हेका कोणें दिलें? आज बरें जालें हो इन्सिडंट जावंक ना आनी कोणाचेर तरी कांय जावंक ना म्हण. पूण सगळे पार्टी अशें करून जावपा ना, आमी सेफ वचपा नाय. सो हे आमचे लायफाचेर हे आतां इथे हेडटाय ते हेणी मातशें चिंतपाक जाय बाबा. हे हिंगा इतले बोगले लोकल्स आहा, हिंगा तेचे रेस्टॉरंट्स आहा, मुखार एक स्प्रिंग आसा, हो एक रोड हो सगळे लायक ट्युरिस्ट ना आतां थिंगा एक वॉटर हे आमची स्प्रिंग आहा, वचपाचो येवपाचो रस्तो. फाल्यां कितें जालें जाल्यार आनी आतां बोल्डर अजून हिंगाच आसा ना. मग आमचे कोण पंचायत मेंबर्स ना, कोणें अटेंड केलें ना कांय ना. सो म्हाका दिसता ते एक्सपर्ट आसतले, तांकां दिसता आसतलें हो बोल्डर हिंगाच पर्मनंट उरपाचो, हो मूव जावपा ना आनी हो मूव करपाचो गरजूय ना आसतली. आनी असले इन्सिडंट फ्युचराक जायना जावपाक आमची एक विनंती बाबा आमचे लोकल ऑथॉरिटीज आनी कोण रिस्पॉन्सिबल आहाय लायक कलेक्टर TCP हांकां असली परमिशन दिता आसतना तेंचे पयले हे चोवपाक जाय. हे बाबा हे सेफ आसा, लोकल्साक सेफ आसा वो ना, ते हे लोकल्साचे सेफ्टीचेर हे हेडप न्हू. दीस इज अगेन्स्ट द सेफ्टी ऑफ द लोकल्स. हांव मागता आनी सरकाराक विनंती करता की असले जेन्ना ते येता हिल कटिंगाक कोणाली हे हिल कटिंग न्हू हे लायक सॅटर्डे संडेज असल्या टायमार जाता. सो सॅटर्डे संडेचे तेणी एक दोळो दवरचो नाल्यार कोणू तांकां एक इन्फॉर्म करता जाल्यार इमिजिएटली येवन हे बंद करचें. This morning we were woken up to find this massive boulder has come crashing down from the above area, and this has happened because of the hill cutting in this particular property. It has been going on for the last 2 years. In 21 there was an incident, in 22 and again in 23. Each time we have called, these young men have called the flying squad in, they have been stopped, but then with impunity this person goes back and starts. Now this was from the space from the road to that area was not as big as this. It was much smaller. He has just been slowly decimating it and cutting it. It was very fortunate that nothing happened and nobody was killed, because if this had come down when traffic was there, and especially because we have got 2 restaurants up there, there's traffic the whole night pretty much. So somebody could have got killed. Now my question is, how is this person going on and on doing this? It is with the connivance of the local authorities. Nobody from the panchayat has come, have they? No, but nobody from the panchayat has come to even find out. Now this is a massive thing. Tomorrow, if it continues to rain, we don't know what is going to happen. It is the lives of our villagers who are at stake. About 2 years ago, the person who's doing this cutting had instigated the villagers to put a letter to the panchayat saying that he wants to cut so that they are to protect the hill. This is a 90-degree rise up into the very eco-fragile plateau. How could he have got permission? Fortunately for us, we came to know. We managed to stop it. We went to the TCP. We went to the chief secretary. Not the chief secretary. To the town planner. Yes, to the collector. We wrote letters to everybody, and they withdrew the permission. So permission was given. Permission was given, and then he was given a count. Then another letter because we made a noise. Was told not to do it. Supposed to be doing as villagers. All the time we are forced to run to the authorities, and the authorities turn a blind eye. What is this government doing?
Are you trying to destroy this beautiful land of Goa? I'm 71 years old and I'm not supposed to spend a Saturday afternoon chasing around with people. Fortunately now I'm so very happy that the young people in the village are standing up, because I think they're beginning to realize, and I'm appealing to people, come forward and try to save this land. It is going too far what is happening here. Really, it is going too far. And it is with the connivance of the authorities from the panchayat level right to the top. And you can understand what I'm saying by this. I am thankful to God. देवा कारगा मुडपाची हिंगाच काय वाईट जाल ना म्हणून ह्या वाठारांतल्यान लोक वयता येता पासार जाता आनीक हे म्हाका दिसता अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock जाला कित्याक रातची देखून हांव हे वाटेंतल्यान गेला पूण हे काय नासलें दर ह्या अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock आनी सकाळची भुरगीं इस्कॉलाक वयता सकाळ हे दीस पावसाचे शेतांचे दीस आनीक लोक शेतान वयता सकाळ म्हूण 5 लोक भायर सरता आपल्या गोरवांक घेवन वो शेतकामती आहाय ते सकाळी जे कोण रोंपा आहाय ते सकाळी फुडें भायर सरता बट देवाक आर्गां ही वायट परिस्थिती आमच्या कोणाचेरय घोळना म्हणून आतां सांगपा म्हणल्यार आयज हे पंचायतीन हिंगा पावपाक जाय आसलें बाबा हे कितें जालां कितकोन जालां पूण एक मेंबर ना पंचायत मेंबर कित्याक ते म्हणटरी आयज हॉलिडे आनी ही हॉलिडे तांकां बऱ्या पडटा ही सॅटर्डे पळय येता तेन्ना तांकां बऱ्याकूय पडटा आमी कितले पाटी सरपंचा कडेन मागले ग्रामसभा दवर कित्याक आमकां इश्यूज जे वेन्ने गांवांत लागता लोकांक इफेक्ट जाता तेजेर आमकां भासाभास करपाक जाय आमगे सुचोवण्यो सजेशन्स तांकां दिवपाक जाय खूंय हे इफेक्ट जाता आनी खूंय इफेक्ट जातले ताचेर इन एडवान्स पंचायतीन एक्शन घेवपाक जाता म्हाका दिसता कितल्यो ग्रामसभा जाल्यो आमी मायग्रंट्सांक हांगा बोवाळ मारताय आनी आयज तुमी आयकलां आसतलें कितले क्रायम रेट्स वाडल्याय आयज पंचायती कडेन अप टू डेट मायग्रंट्सांचेर रिकॉर्ड ना कोणूय येता कोण वयता कोण तोपता कोण उरता तो कांय खबर ना हांवें पंचायती कडेन डे 1 म्हाका स्वता विकाक एक पाट तरी हांव सरपंचा बरोबर वचोन विचारता बट टील टुडे सरपंच इज टेकिंग लायटली हे सरपंच आज लायटली घेवपाक लागले आमकां आमी आमचे फायदे लागोयना कित्याक आमगेले गांव प्रोटेक्ट आम करपाक जाय जावं क्रायमान जावं ड्रग्सान जावं वायट कितें घडटा तेजेर आमी विलेज गांवच्यांनी हाजेर निशोध करपाक जाय आयज कितले पाटी हांवें सांगलां मायग्रंट्स हेंगे मायग्रंट्स पळय म्हणटा आसतना हे गेलो 5 आनी कोण डेप्युटी आहाय ते कडेन इलिगल रूम्स आहाय ते इलिगल मायग्रंट्सांक दवरताय आनी इलेक्शन कार्ड कोताय थिंग कोण गेस्ट आसले ओनराचेर एक बॅड रिमार्क वयतालो ना आनी चान्सीस आहाय आनी चान्सीस आहाय वर आहाय फातोर आहाय आख्खो दोंगर न्हू गव्हर्मेंटान कितें सेफ्टी कितें घेवपा जाय सेफ्टी हेजेर ताबडतोब पंचायतीन पळोवपा जाय गव्हर्मेंट कम्स नेक्स्ट लोकल बॉडी पळय आहा ती लोकल बॉडी अजून पंचायत पावल ना पंचायत पावूंक ना म्हाका दिसना 5 देखून पावल हिंगा वेन्ने गांवांत कितें इश्यूज आहाय ते जावपाक जाय आयज हांव सांगता आसतना परतून सांगता हे पळय कितें हिल कार्डिंग बिल्डा कार्डिंग कितें जाता ते पंचायतीन लँड ओनराक सांगपाक जाय तांकां अंडरस्टँड करपाक जाय बाबा हे वाटेन लोक वयता आनी आमगे सेफ्टी पळोवपाक जाय सेकंडली सेफ्टी म्हणटा आसतना आमगे आयन एक्सचेंजाक कांय दीस फाटीं हांवें ते हे सांगलें केमिकल सोडटाय ते तीवूय आमगे सेफ्टी ताबडतोब हेजेर पंचायतीन एक्शन घेवपाक जाय आनी आयज हांव प्रेसांतल्यान आमगे पत्रकार भावांक इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तुमचे कडल्यान ही मेसेज तांकां पावय तुमी तांकां विचारपाक जाय तुमी देखून विचार जाल्यार तांकां कांय पडपाचें ना कित्याक दे आर हँड इन ग्लव्स दे ऑल आर हँड इन ग्लव्स सेफ्टी ऑफकोर्स पडपाक शकता ही हो पळय फातोर आहा हे व्हडली तळप इट इज नॉट अ स्मॉल स्टोन हे व्हडली तळप हे तळप पळय देंवलां ताजेर आमी हांवें म्हणलें ते भाशेन एटलिस्ट कोण तर पासा जायनासलो कोणाक वायट आपसियो घडोवंक ना आमी देवाक आर्गां दिवपाची कित्याक हे आमलोर वाड्यांतल्यान अर्ली मॉर्निंग लोक शेतकामती वेर्णेकार सगळे शेतकामती आनी कोश्टी
तर कोणाक वायट घडोवंक ना. आनी हे देंवपा चान्सीस आहाय गव्हर्मेंटाक म्हाका सेफ्टीक लागून दोंगर सगळो हो सगळो दोंगर. सो हे हिल कार्टिंग करता आसतना ते फातर कितें ते पयलीं तर फोडून जाय आहले. आनी हेचेर आमी पंचायतीन जावं आमी म्हणया पंचायतीन ओनराक सजेस्ट करपाक जाय बाबा हो फातर फाल्यां देंवतलो आयदर यू ब्रेक इट. तुका तेका हिंगा गॉड्स गार्डन ओपन एअर हॉल आहा. प्रुडंट मिडिया खातीर आमलोर वेर्ना सावन सावे डायस.